100% लोकांची कामां ही फास्ट ट्रॅक करपा खातीर ह्या ऑफिसाचो उपयोग जाता, खूप मोठ्या प्रमाणात जाता. आम्ही आतापर्यंत पळयता की 49 ट्रान्सपोर्ट रिलेटेड सर्विसीस ह्यो आधार एनेबल्ड जाल्ल्यो आसा आणि त्यो सर्विसीस आमी जेन्ना आधार एनेबल्ड जाता लोकांक सगळ्या म्हणजे फेसलेस सर्विसीस दिवपा खातीर QR कोड स्कॅनिंग केल्या उपरांत आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांतल्यान ह्यो सर्विसीस मेळटा. आम्ही सातत्यात पळयता ई चलन आसतले किंवा कमांड कंट्रोल सेंटर आसतलो किंवा ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन्स ह्यो सगळ्यो ऑलरेडी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान इम्प्लिमेंट करपा खातीर सुरवात केल्या आणि ताकाच लागून आमकां व्हेरी इफेक्टिवनेस हो आमकां दिसता. आमी सिटीजन सेंट्रीक इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करता, आमच्यो पॉलिसी इनिशिएटिव्स बी ह्यो सगळ्यो सिटीजन सेंट्रीक आसता आणि ताकाच लागून इन फ्युचर मागीर तो म्हापसा बस स्टँड आसूनी मडगांव बस स्टँड आसूनी ऑन द PPP मोड आमी रेडी करपा खातीर घेतला. थोड्या दिसाच्या भितर आमी बिचोली बस स्टँड आमचो इनॉग्रेट करपाचो आसा. ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर जी डिमांड आशिल्ली खूप दिसांची, ते ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटरूय बी आमी सुरवात करता. व्हेकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी ऑलरेडी आम्ही स्टार्ट केली आणि ती गव्हर्नमेंटची कितल्योश्योच व्हेकल स्क्रॅपिंग पॉलिसीच्या अंतर्गत वचपाक लागलेले आसा. इन फ्युचर त्याचो बेनिफीट जो आसा तो प्रायव्हेट सेक्टरांतल्या व्हेकलांनी बी व्हेकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी हांच्या अंतर्गत तांच्यांनी घेवचो.